साळगांवच्यान पयलेच फावट दिलीप परोळेकाराक आमदार करपाक महाराष्ट्राचो नवो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसाचो मोठो हातभार आशिल्लो। प्रचाराच्यो बारीकसाणी देवेंद्र पळयतालो। 2007 आनी 12चे विधानसभा वेंचणुकेंत फडणवीसाचेर बीजेपीन साळगांव मतदारसंघाची सगळी जबाबदारी दिल्ली। सादो सरळ फडणवीस ल्हान हॉटेलांत रावतालो, मोटारसायकलीन भोंवतालो, म्हापशें अलंकाराकडेन जेवतालो। साळगांवचो सरपंच एकनाथा बरोबर घराघरांनी भोंवतालो। बीजेपीचो मुळावो कार्यकर्तो महाराष्ट्राचो शुक्रारा मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेता। 2007 सालचे इलेक्शन आसले त्या वेळार म्हाका जेन्ना ही तिकेट दिली, हांवूय नवोच कॅन्डिडेट त्या वेळार। म्हाका म्हणजे हांव तेन्ना पयलीं आमदार तशें कांय ना, पूण त्या मनशाक आमच्या मतदारसंघाचेर एक नियुक्त केल्लो की आमकां मार्गदर्शन करपाक आनी एक काम करपाची पद्दत आहा ही आमी सुरवात केल्ली आनी आमी तें काम करताले। पूण तेजें फिनिशींग करपाचें, तेजें निमाणो हात भोंवडटा म्हणटा, एखाद्या मुर्तीचेर निमाणो हात भोंवडटा आनी ती फायनलायज जाता, ती परिपूर्ण जाता। हें काम तेणी त्या 10 दिसांक केलें आनी आमकां जो आमचो विजय आसा ह्या विजयान तेजो सुद्दां त्या वेळार मोठो हातभार आसलो। 2007 सालच्या इलेक्शनान सुद्दां आनी 2012 सालान सुद्दां ते सारके सादे आनी सरळ मनीस। अशें की सांजवेळा जाल्या नंतर बाकीचे लिडर कशे आसता की बऱ्या रेस्टॉरंटांनी 5 स्टार रेस्टॉरंटांत वचून कित्याक ते पावणे हांगल्ले वचून जेवण घेवपाचें रावपाचें अशी तेंची थोड्यांची पद्दत आसता। पूण हे अशे मनीस साद्या एका लॉजान रावताले परवरच्या। एक 2 जाण कार्यकर्ते जे वरिश्ठ आहा हेंचे मोटरसायकलीर बसून ते म्हापशां वचून आपलें जें थिएटर आमी म्हणटा फामाद, थंय हें मेळटा, अलंकार आसा थंय हें मेळटा, आमचें फ्रूट सालाद जावं आनी कितें वडा पाव बी कशें कितें मेळटा न्हू, अशें खावन ते परत ते मोटरसायकलीर बसून घरा येवन आपल्या रुमार येवन रावताले आनी दुसरे दिसाचें काम करपाक तयार आसताले। तो इतलो सिंपल मनीस आनी डावन टू अर्थ मनीस अशें आमकां दिसलें जेन्ना तो आमचे बरोबर घराघरांनी प्रत्येक घराघरांनी भोंवपाची तेणें आमच्या बरोबर इतली इच्छा दाखयली की चला हांव तुमचे बरोबर येता, आमी घराघरांनी भोंवया, घराघरांनी वचून आमी लोकांक भायर काडुया आनी सांगुया तांकां आमची प्रतिक्रिया कितें आसतली, आमची स्ट्रॅटेजी कितें आसतली फुडें इलेक्शनाक। इतलो डावन टू अर्थ मनीस जो चिंतून सुद्दां आमकां अशें दिसता की जो आमच्या बरोबर मनीस भोंवलेलो आयज पार्टीक फुडें घेवन महाराष्ट्राचो सीएम जालो। कूळ मुणकार कायदो दुरुस्ती सरकारान आसा तशी फाटी घेवची म्हूण काँग्रेसीन मागलां। आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप कायदो दुरुस्तीचेर मिडिया कडेन उलयलो। कायदो दुरुस्ती कूळ मुणकारांक माल वतली। सरकार मुणकारांक कोर्टा मुखार उबे करपाक सोदता। ते शिवाय जमीन नांवार करून घेवंक कुळाक 3 वर्सां भितर दावो करचो पडटलो। अर्ज केलो ना जाल्यार जमनीचें कितें तें विधेयकांत स्पश्ट ना म्हूण खलपान आर्ग्युमेंट घाल्यात। Government has totally given up its responsibility towards the tenants and the farms, and the government has pushed the tenants into the civil courts. Number 2, they have put a sunset clause there where they say that the tenants have to approach within a specified period of 3 years without specifying what will happen to that tenant's rights, what will happen to the land cultivated by him, where the land will go, will it go back to the owners or to the government or whoever, that has not been specified. So therefore the demand is that these provisions, or rather this amendment bill 20 of 14, the new act which has been passed, be in the first instance withdrawn. The government must impose upon itself a sunset clause, not on the tenants. Impose a sunset clause upon itself and say that they are going to complete these formalities of vesting those lands properly in the tenants within a time frame. घेऊ एक विराम।